नमस्कार, माय गोवा नेटवर्कात तुमकां सगळ्यांक येवकार. लोकसभा वेंचणूक 2024 पहिल्या पावण्याचे मतदान काल झाले. ह्या पहिल्या पावण्यात 21 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 102 मतदारसंघांनी 1625 उमेदवारांचे नशीब काल ईव्हीएमात बंद झाले. वेंचणूक आयोगान जारी केल्ले म्हायती प्रमाण 63.89% मतदान जाला. लक्षात दवरपाची गजाल म्हळ्यार ही मतदानाची निमणी टक्केवारी न्हय. सगळ्या मतदार केंद्रांतल्यान अहवाल मेळ्ळ्या उपरांत मतदानाची टक्केवारी वाडपाची शक्यताय आसा अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. निमाणे आंकडे आयज शेनवारा फॉर्म 17A ची चवकशी जाल्या उपरांत कळटले अशें वेंचणूक आयोगान दिल्ले विज्ञप्तीत म्हळां. गरमीच्या ल्हारा परस मतदारांचो उत्साह खर आशिल्ल्यान मतदान व्हड प्रमाणांत जाला अशें वेंचणूक आयोगान म्हळां. सद्याचे म्हायती प्रमाण लक्षद्वीपांत सगळ्यांत चड 83.88% जाल्यार बिहारांत सगळ्यांत कमी 48.88% मतदान जालां. बाकीच्या राज्यांची टक्केवारी ही अशी आसा. ह्या टप्प्याची खाशेली गजाल म्हळ्यार ग्रेट निकोबारच्या शॉम्पेन जमातीच्या आदिवासी मतदारांनी पयलेच खेप मतदान करून इतिहास घडयला. मतदान शांततायेन पार पडला अशें वेंचणूक आयोगान निवेदनात सांगलां.